आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी वसावे तुझा दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परिपाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरुराया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ। भक्तगण हो, पहिले तुमगेले क्षम मागता वेळ जाल म्हणून तेका की टेक्निकल म्हाका कळना की ना सुमार ते फोन येवंचे बंद जायनाशिल्ले तेमी थांबताच मागचे आशिल्ले असो तर आज आमी वेळ घालनासतना आतां मनाचे श्लोकांक सुरू करुया। लास्ट टाइम केलेले क्रमी वेळ जो तत्वचिंतानुवादे न लिंपे कदा दंभवादे विवादे करी सुख संवाद जो उगमाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। हे दास दशक हे श्लोक असं 10 तांतूल चौथी लाईन सेम असं जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। हो दासाने कसली वागल्यार कशी वागल्यार तो सर्वोत्तमाल दास जातलो म्हळ्यार जो साधक असो ताणे गुरुगल कशी नमुन्यान सेव करयेद साधन कशी करयेद कल्ले कोरनये हें पुराय ह्या मना श्लोकांत सांगल्या। दैनंदिनी तागल हें आसता आशिल्ली की चिंता अनुवादे तत्वचिंतन कळ्ळें तांचे अनुवादाने म्हळ्यार ब्रह्मज्ञान कशी एक अध्यात्म म्हळ्यार कसलें अध्यात्माच्याच विशयांत उलोवचें। अध्यात्म म्हणून न्हय अध्यात्म म्हळ्यार आपणांत आशिल्लोच परमेश्वर सोदून काडचो आनी तोच दुसऱ्यांत आसा दुसऱ्यांक देव पळोवन प्रत्येकांक बरें दैवी गूण जे आसा ती दुसरे मनशांत ते सोदून त्या बरे हाजेरी उलोवचें। आमी केन्ना गॉसिपींग वायट म्हणटात गॉसिपींग म्हळ्यार वायट विचार करचे ना कोणा बद्दल
अशी वायट उलोवची ना, जाल्यार तांगेले गूण जरूर शेअर करता ती. कोणाल बरे गूण असल्यार जरूर शेअर करता ती, एकमेका लागीं ते सांगता ती, आमी ते टिपच्या पळोवंका ती. कल्या म्हळ्यार मनाचो हो गुणधर्म आसा तो खंय संलग्न जाता न्ही, थंय तो टिपून घेता. तर वायट टिपचे पेक्षा आमी बरें टिपेद न्हय अशी. तर आत्तां तांणी हें दिल्या की आनी कशी वागता. सदा आर्जवी प्रिय जो सर्व लोकी. आर्जव म्हळ्यार कसलें, स्पश्ट वक्ता, सरळ उलोवचें. मुखार मागशी एक मुखार एक अशी ना. जें सांगचें सोंप्या भाशेन सरळ, स्ट्रेट, क्लियर बट कन्फर्म्ड अशी जें उलोवंका म्हळ्यार समर्थ न्ही, एकदम प्रॅक्टिकल आशिल्लें. तेमी ती तांणी परखडपणे हांगा आमकां सूचना दिल्या ती. ही एक पॉकेट डिक्शनरीशी आसा आमचे लागीं, पॉकेट डायरीशी, की आमी कशें करता कोर नये हें हांगा सांगल्या. कित्याक म्हळ्यार आमकां मनाची नजर तयार जावंका यात्रे खातीर, ताजे खातीर हें सगळें सांगल्या. तरी सरळ उलोवंका, कोणाकय गोड्ड उलोवंका अशी न्हय, जाल्यार तें सांगच्यांत एक आर्जव म्हळ्यार एक रुजूत आसता, एक सरळत आसता, एक प्रीत आसता. आतां आमी जर खंय वचूल बा, सांगच्यान सुद्दां नमून आसता ती, वय की न्ही, पद्दत आसता ती हट जायशी कोणाक उलोवंक न्ही. आतां एकेकल्यागेले अशी स्वभाव आमकां आमगेले अनेक संतांनी आमकां सांगल्या की हे बुद्धीबळाचे प्यादी आसतात न्ही, तशी हे आसतात ती. थोडे उंटशे आसता ती, थोडे घोड आसता ती, अशें सगळे स्वभावाचे. जाल्यार आमी तांतल्या कशी वागता, आमी चिके डिफेन्सीव वागता आनी सरळ वागता. सरळ म्हळ्यार कसलें, आमी कोणाल घर खंय जेवणाक वचूल बा, म्हाका आमगे भावान चैतन्यान सांगिल्लें, तें अमेरिकेन खंय वचूल्यार कशी जाल्या म्हणून हांव समजा कसली रांदय केली आकलसाने, कोणकी जेवले खाली, तरी हा व्हेरी गूड म्हळ्यार खबर विंगडी. पण जर ताका सांगची भीड दिसली, तो म्हणटा इंट्रस्टींग म्हणून. इंट्रस्टींग म्हळ्यार आमकां दिसता की व्हेरी नायस म्हणून, जाल्यार ताजो अर्थ तशें आसना. म्हळ्यार तशें न्ही, आमी क्लियर सांगता. च्या एकदम बरो जाला जाल्यार न्ही, म्हाका डायबिटीज आसकी ना, थोडी साखर कमी घाली आशिल्ली, मुखालपन घाली अशें हांव सांगूं जाता. म्हळ्यार ताजे एक वायट दिसना, कोणाक वायट दिसशी उरलो न्ही. तशी आर्जवी जो आसता, सरळ उलयतलो, आनी तोवय कशें आसता, सदा सर्वदा सत्यवादी विवेकी. जो सरळ उलयतलो स्पश्ट वक्ता ताका कोणेय अशी हें केल्यार लोक तागल उदाहरण दितात खंय. तुका कसलें जाय जाल्यार तागल सल्लो घे, तो अगदी म्हळ्यार निपक्षपाती सल्लो दितलो तुका सरळ अशी. आनी तसलो मनुश्य लोकांक प्रिय जाता. ताका गुरूंगल सेवा करच्यान सुद्दां ससार जाता. कित्याक म्हळ्यार गुरूय तशी आसा ती, आमगे समर्थ कशी आसा ती, एकदम परखड सरळ सांगचें, गोमटेय करून सांगचें. तरी आनी पण वायट दिसनाशी. एक फावट कल जालें की शिवाजी महाराज ते चाफळचे हांगा मंदीर बांदताले न्ही, थंय वता आशिल्ले आनी समर्थय सांगात आशिल्ले. तावळी ते सगळे लोक काम करतना पळोवन खंयकी हांकां मनांत सुप्त इच्छा जाली. तरी कोणाक शिवाजीक, आनी शिवाजीन समर्थाल्या म्हणलें बरें जालें देवान आमकां इतलें धन दिलेलें, हांगा कशी सगळ्यांक कामां लायलें, उपयोग जालो त्या धनाचो अशी तशी. पण तांकां दिसलें की मनान तूं खंयकी हाका अहम येतस. आतां सद्गुरू म्हणना फुडें शिश्याक अहम आयल्यार कशी जाय जाता आनी कशी करून काडका न्हय. तर एका फातर फुटयत आशिल्लें, ताका सांगलें हो चिके फातर फुटय न्हय म्हणून. ताणें फुटयलो, फुटोवच भितरी ताणें टुपूक करून एक बेडकी, एक टॅडपोल भायर पडलें आनी त्या फातरांत उदक आशिल्लें. तावळी तांणी समर्थांनी शिवाजीक म्हणलें तें गोमटे करून सांगलें, हे पळय चेडा, अरे हे पळय हांगा तुसलें उदक आनी बेडू कसो, हेवें तुवेंच केलेलें आसतलें न्हय. आतां हेवें तुवेंच केलेलें आसतलें म्हळ्यार हाजो अर्थ कसो जालो, की तांकां अहंकार जाल्लो, हांव सगळें करतां, हांव राय जालां, हांव सगळें म्हळ्यार सगळ्यांक इतले जाणांक सांबाळतां पोसतां म्हणून. तर तांकां दाखोवन दिवचें आशिल्लें की लाखांचो पोशिंदा तो बसला, तूं कोण पोसतलो हें जें आसा. तरी आर्जवी
गोमटे करून प्रितीरी समजावन सांगतलो तो जो मनुष्य आसा तो सगळे लोकांक प्रिय जाता. आनी तो कशें आसका, विवेकी आसका, सत्यवादी आसका, म्हळ्यार खरें उलोवंका, उगीच कलेपणी गाप मारचें, कल्पणी थाप मारचें अशी न्हय. तें सत्य पण विवेकान म्हळ्यार कहलें, एक कडेन हांव वाचलें की आतां समजा एक कडेन गांवांत बांय येवणी आसता ती किंवां खंय तरी मातशें आमी सान नासतना ते कट्ट सोगान दवरताले हाका भायल बागलाक, की आमी खंय सान आसन भायर वचनाशिल्ली, म्हळ्यार सान्न चेडवां भायर वचनाशिल्ली तशी कट्ट घालताली. तरी तसले चेडाक एक पण कट्ट घालून ते भायर वचूं लागले. तावळी आवसून आपोवन सांगलें आजीन ताका सांगलें, पळय थंय वचूं न्हय हां, थंय बागूल बूव आसा, गो तसो करून येता. यो बा म्हणाल भियो न्हू, ना वचना. आतां थंय बागूल बूव आशिल्लो ना. तर हें सत्य सांगलें वे तिणें सत्य सांगन जाल्यार हेतू कहलो, हेतू दॅट काउंट्स, हेतू कहलो म्हळ्यार पर्पज कल खातीर सांगलें की त्या चेडा भंय बसल्यार तें थंय वचचेंच ना. आनी ताका कलें कळना तें बागूल बूव ना. तर जर ताका पकडून कोणें दुसऱ्यांनी अगदी सत्यवादी मनशानें येवन सांगलें, अरे कल ती सांगता आजी तुगेली, जाल्यार बागूल बिगूल अशें कलें आसना, तूं खुशाल वच म्हळ्यार ताणें फाय जर खंय पडलें, बांयींत पडलें गांवांतून पडूं शकता ती खंय आनी दुसरे कडेन खंय अडकळ्ळो तरी कोण जबाबदार. तर असले चेडा सांबाळच्याक मदें मदें आमकां फटी सुद्दां उलोवंक लागता. थोडे काणयो अशी अतिरंजक आसता, ती एकदम सरळ आसना, ती अतिरंजक, तांत अतिशयोक्ती आसता. जाल्यार तातूंत मर्मा सकट सांगता आनी गोमटें करून सांगता. तावळे आनी खंय सत्य वापरका. आतां धर्मरायाने महाभारताचें युध्द चालू आशिल्लें, तावळी तो द्रोणाचार्य काय मरची सारको नाशिल्लोच, कोणागेल्या शस्त्रान तो मरनाशिल्लो अनलेस तो स्वता सरेंडर जाल्यार मात्र. तावळी कल केलें तांणी, इत्ती केल्यार तो वश जायनाशिल्लो. तो एक दिवस कल केलें की ताणें हें केलें, कलें एक हत्ती, तागेलें नांव अश्वत्थामा म्हळ्यार हागेले चल्ल्या नांव अश्वत्थामा. त्या हस्तेक मारलें कोणकी, तो मेलो खंय. तरी खबर घाली अशी अफवा पसरयली की अश्वत्थामा मेलो म्हूण. आतां इतले करोडो लोकांतूं 18 औक्षिणी सैन्य तांगेलें, त्या हातूंत अश्वत्थामा दिसनाशिल्लोची खंय वचून म्हूण. तो अतिरथी महारथी तो खंयच्या हांत आसा म्हूण कळना. वय गेलो सगळे जाण म्हणटात वय अश्वत्थामा मेलो. तावळी ताका एक मनुश्य तांकां द्रोणाचार्यांक गुरुवर्यांक मनांत येलो, तो म्हळ्यार धर्मराय. तो केन्नाय फाटी उलयना. तावळी ताका कृष्णान पळोवन दवरलेलें. त्या वेळार म्हळ्यार सगळ्यांक शेवटी तुका विचारचें येतलें सत्य कहलें जाल्यार सत्य हें सत्यम ब्रूहि प्रियम ब्रूहि, कळ्ळें न्हय. जाल्यार असत्यम अप्रियम न ब्रूहि. सत्य सांगता जाल्यार असत्य केन्ना सांगता, जर बरें जाल्यार मात्र बरें लोकांक जाता तसल्यार असत्य जरूर केन्नापणी उलोवंक लागता. तर हांगा तांणी सांगलें सदा सर्वदा सत्यवादी आसका, विवेकी आसका, सत्यच उलोवंका. इत्या म्हळ्यार एक पंथा खट्टी उलयली की ताजे खातीर तें निपोवच्याक 10 फावटी उलोवंक लागता. ताचे पाशी पयली पंथ समज सांगल्यार बरें, गोमटें करून समजावन बाबा अशें आसा हें अशें जायशें आसा तशें जायशें आसा. जाल्यार तें केन्ना कशें सांगता हें कळका न्हय. तर तशी त्या धर्मरायाक तांणी विचारलें की द्रोणाचार्याने आपण जावन विचारलें, पळय म्हाका तुजेर विश्वास आसा, खरें सांग अश्वत्थामा मेलो म्हणून खबर पडल्या खर वें म्हणून. संस्कृत उलयताले न्हय त्या वेळार. ताणें म्हळें अश्वत्थामो हतो हतः, म्हळ्यार तो हय गेल्लोच तो अश्वत्थामा मेला. पण हगूर मनांत गुणगुणतच कल म्हणालो नरो वा कुंजरो वा. त्या अर्ध असत्य उलयल्याची ताका शिक्षा नंतर ते नरकाची यात्रा कोणी हाडयली खंय चित्रगुप्ताने गोतस्वय ते भोका लागले. जाल्यार कितले लोकांगेले प्राण वांचले. मुख्य म्हळ्यार धर्मयुद्ध, धर्माच विजय जालो. ना जाल्यार हे द्रोणाचार्यांनी भीष्माचार्यांनी अधर्मा बाजू घेतिली तर
तर तांकां जर सपोर्ट करताल सगळे जाण की हे गुरू हे अमुक तमुक मगल आजो म्हणून तरी अधर्माची चलती जातली ताजे खातीर तशी जाव न्ही. त्या हेतू खातीर मदे मदे फटी उलोवंक लागले, मदे मदे फटी उलोवंक लागले. कितली फंतां न धरी शस्त्र करी मी गोष्टी सांगेन युक्तीच्या चार म्हणटा श्री कृष्ण. भीष्माचार्याने बेट्ट घेतली की तुका हांव हातान शस्त्र धरू लायतलो. तर शेवटी अर्जुन पडता मुर्छीत जावन म्हणना पडे हो येवन एकदम रथा चाक खंचकी पडलेले ते घेवन ताका मारू वचून खरें. तावळी हांणी भीष्माचार्यान ताका पांय पडून सांगलें कृष्णा हांव इतले खातीर ताका मारूंक पळयलें, गोत्त आशिल्लें म्हाका की तूं शस्त्र उबारतलो तूं म्हणलेलें न्ही. तर ताणें सांगलें आसो धर्मरक्षणार्थ हें युद्ध चल्लें आनी ताजे खातीर हे धर्माचे पुरस्कर्त्याक वांचोवचें मगल काम आसा. भले मगले हांव असत्य उलयल म्हणून मगल नालस्ती जावप म्हाका कोणें वायट म्हणो ती जाल्यार हो विवेक हांव केलो की बरें हाका धर्म प्रस्थापीत जावंका धर्म संस्थापनार्थाय हांव आयलां तें तें कार्य जावंका म्हळे खातीर आपणें मगल शपथ घेतली सुद्दां मोडली अशी. तरी ते सत्यवादी आसका आनी विवेक सुद्दां आसका. खंय बहुतेक फटी केन्नाय उरलो न्ही जाल्यार जर आमगेल थोडेशे फटी उलोवच्यान तूं एखाद्याक समजा कॅन्सर जाल्या आनी तो ती बायल मनीस मैत्रिणीक विचारता कल गो डॉक्टरान कल सांगल्या म्हूण. तरी तिका जर सांगलें तुका 2 म्हयने आयुश्य आसा म्हळ्यार ती फाय मरतले आजीच मोर वता भय्येनीची. तेणी ती तशी सांगूं न्ही जाल्यार फट्टी सांगूं न्ही. तिने हें सांगलें की कलकी इन्फेक्शन आसा पण तें बरें जावचें आसा आनी जितलें आमकां मेळ्ळें पळय कोणेंय केन्नाय वचूं शकतात गो जाल्यार मेळ्ळें प्रत्येक दिवसाचें आमी सार्थक करुया अशी हें कोन्न केल्यार कसले नमुन्याचें भंय आसना. हांव एक पळयल्या कॅन्सर पेशंट पाप तिका म्हळ्यार इतलें गुरुंगल पाठबळ आशिल्लें तिने कसली ट्रिटमेंट सुद्दां घेयनी आनी प्रत्येक दिवस ती आनंदान जगली गुरुंगल स्मरणान तुका तसो. तावळी तिका सत्य सांगील म्हळ्यार तिने विचार घेतले ती नर्सींग प्रोफेशनान तशी तिने विचार घेतले खरें सांग डॉक्टर म्हाका भंय दिसना म्हाका सांग. तर तांणी सांगलें तुका 6 म्हयने काडूं जाती दम. त्या 6 म्हयन्यान तिने एवरी पल पल उनके साथ म्हणून तशी त्या परमेश्वराक सांगात गुरुंगल सहवासान तिने घालयलें आनी स्वता गेलें कल्याण करून घेतलें. तर हो सुद्दां एक विवेक. तरी न बोले कदा मिथ्य वाचा त्रिवाचा मिथ्य म्हळ्यार कल्लेपणी उलोवचें अशी आनी 3 वेळा सांगका लावचें कले 3 फावट सांगिले शिवाय हांव करना वगैरे अशी सगळें नाटकां करची ना ती. आनी मिथ्य तेंच सांगता बशें एक फावट सांगल्यार कळका अशी करी म्हळ्यार परत परत सांगका लावनी. तरी मात्र तुम्ही त्या सर्वोत्तमागल दास जावचे शकता ती तागल सेवा करू शकता ती. सदा आर्जवी प्रिय जो सर्वलोकी सदा सर्वदा सत्यवादी विवेकी न बोले कदा मिथ्य वाचा त्रिवाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. जय जय रघुवीर समर्थ. आता दुसऱ्या श्लोकान तू सदा सेवी आरण्य तारुण्य काळी मिळेना कदा कल्पनेचे निमेळी चळेना मनी निश्चयो दृढ ज्याचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. जय जय रघुवीर समर्थ. हांगा अनेक उपदेश आमगेले श्री समर्थ करता आसती ती सदा सेवी आरण्य तारुण्य काळी हें कल खातीर हें सगळें सांगलें. आतां तें वैयक्तीक साधना त्या दासागली स्वतागल साधन कशी आसका म्हळ्यार मात्र मनाक उर्जा मेळटा न्हय. आमगेलें साधन आमी केल्ल्यार आमगेलें साधन समज चल्ल्यार मात्र आमकां शक्ती मेळटा म्हळ्यार मुखावेल प्रवास करूंक दास्य करूंक शक्ती लागता. नाल्यार एखादें हें म्हणटा ती कले उदार श्रीमंत आसून उदार आसका म्हणटा ती कल्ल्याक. तरी कोणाल्या कल नाची ताका मस्त दिसता उदार आसका म्हणून म्हाकाय दिसता हांव हें घेवंका तें घेवंका जाल्यार मला पयशे नात हांव खंयच्यान घेतलें. म्हाका दिसता हांकां इतलें उबार दिवंका तांकां इतलें उबार दिवंका म्हणल्यार नाची जाल्यार हांव खंयच्यान दितली.
पण मल्ल्या आसून सुद्दां हांव जें वाडटां ताका महत्व आसता न्हय. तशी तें करच्याक साधन लागता. आमी स्वता शक्ती कमायल्यार मात्र आमी तगडे जातात. तगडे नुस्तें मनान मात्र न्ही, शरिरान सुद्दां तगडे जावंक. आनी सगळ्यांक हेल्प करूंक जावंक, तरी मात्र आमी समर्थांगेल दास्य करूं शकतात. नाजाल्यार कशें करचें? तरी तांणी सांगलें ताजे खातीर जें करचें साधना ती तारुण्य काळी करात. सदा सेवी आरण्य. आरण्य म्हणकलें एक अरण्य म्हण येद. अरण्य म्हणकलें निसर्ग. निसर्गा सान्निध्यांतून किंवा खंयची आतां लॉकडावनाच्यान आमकां खंय वचूं जायना जाल्यार घरांतले घरांतूं आमी स्वताक चिकी क्वॉरंटायन करून घेवचें शकतात न्ही. ताजे खातीर कोरोनाची जावंक म्हणून ना, एक थोड्या वेळा खातीर किंवा थोड्या वेळा खातीर एक नेम आमी करचो की मौन मौन सांबाळचें. ही एक व्हडी साधना. जाल्यार मौन म्हळ्यार अशी न्हय की कले बरोवन दिवचें, बरोवन दाखोवचें, खाण खूण करून तें थंय आस तें थंय आस, दूद पळय ह्यो गेलशें दिसता अशी न्हय. हाका मौन म्हणनात. हांव मौन करता म्हळ्ळें की मौन गेलें तें. एक पंत आमी चातुर्मासांतू हांव मौन धरलेलें. म्हाका त्रास येता. तो मस्त जाणांक बेट्ट लायिल्ली ही इतली बडबडी ही कशी मौन करता पळोवया म्हणून. नाना नमुन्याचे क्वेश्चन्स विचारचे कळ्ळें. तर हांव मगल हांव तूं दंग. तर आमगेल काम चालू आसता ती, पण एक असं मौन करचें जर जाल्यार शक्यतो राम नामांतू किंवा खंयचे गुरू नामांत आमी रमल्यार तें आराम मौनांत तो संवाद जाता. देवाले संवाद करचे हरकत ना, जाल्यार फालतू गोश्टीन तूं मनच वचना. तर तसलें मौन ही एक साधना. ताजे खातीर एक सेपरेट बसका, ताजे खातीर फालफाल्यार उठोन बशिल्लो नाजाल्यार खंय तरी रज घेवन म्हणा आमी आमगेल पोट फाटी लागल्या म्हणून धांव 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 करता ती तरूण लोक. तांकां स्वतागेल जीवन उपभोगच्या कलेक टायमच आसना. तसले वेळार ही साधना एक मनाक एनर्जी नाकवे. मनय थकता, शरीर थकता, तूं न्हिदता ती जाल्यार इतले थकलेले आसता की न्हीदय पडना. तसले वेळार ते चेंज ऑफ वर्क इज रिलॅक्सेशन. तरी मनाक चिकेची बरें दिसता, गेलव दिसता म्हळ खातीर एक जप केलो, बरें खंय नेचराच्यांत वचुली अशी एक रावंड मारलो, तो मास्क बिस्क घालनूची आतां तेंवूय जायना म्हणा जाल्यार खंय तरी अशी बैसून आमी जेन्ना आमी खंय खंय वचून ताच उडास केलो. आतां हांव नायगार पळयल्लो, कशी तो नायगारा पडटालो ताजे उडास केलो. तांचेर कसले बरोवनशा पळयले ते तांतूं देवागेल हात कशें आशिल्लो ताज उडास केलो. हिवय एक साधना. ही जी साधना आमी करता ती तरी आरण्य म्हळ्यार तांणी त्या काळांत करोन नाशिल्लो. तांणी कल सांगलें अरण्यांत वचून थोडे दिवस पूण रस घेवन निसर्गा सान्निध्यांत वचून एकल्यांनीच बैसून साधन करता म्हळ्यार लोनली फील जावं नये. बट यू शूड बी अलोन. अलोन आनी लोनली हातूंत फरक आसा. तेणी ती यू शूड बी अलोन आनी तें तारुण्य काळान जावंका. नाजाल्यार इमर्जन्सलेक 75 वर्स जालीं अयो म्हाका तो गुबयसू जायना गो मा म्हणचें. आतां भजने प्रोग्राम आसता तरी म्हाका तो गुबयसू जायना, हांव खुर्ची घेवन बसका तशें जाता. तेमी ती तसले वेळार आमकां सेवा सम करूं जायना, आमची मितीच कले करूं जायना. आमी तो बशिल्ल्यांक उबारची कशी? आमगेल उठावन जाग दिवच्याक आमी पळय पण तरी करूं जाता. कशी सेवा करूं जाता? आमी समजा खुर्चेर बसल्यान कारलान ते पण मस्त गर्दी जाता तावळी आमी खुर्चेर बसल्यान ती तर आमी उठावन कोणें उबरलेल्यांक बैसूक जाग दिवचें जाता न्ही. तिवय एक सेवा. अशें सगळें एक साधना, आमगेल वैयक्तीक साधना. वैयक्तीक साधन म्हळ्यार नेमान गुरू नाम घेवचीच, नेम करता, कोणाकय दुखोवची ना. आतां चातुर्मास येतलो, चातुर्मासान मस्त जाण तांदूळ खावन सोडलें, गंव खावन सोडलो, बटाट खावन सोडलो 4 म्हयने अशें चड करतात. हें खावचें सोडचे पेक्षा आमी मनान कोणाकय दुखोवची ना ती हें व्रत करात न्ही. मगल नेम हांव इतलो अमूक इतलो माळ जाले शिवाय हांव न्हिदोवची ना आनी सतत बरें. आनी एक बेस्ट नेम कसलोय ना म्हळ्यार आमी प्रत्येक एकल्यान तूं बरें गुणच सोदतलीं एंड आय वील ऑलवेज थिंक पॉजिटीव. हो जरी नेम केल्लो प्रत्येक क्षणाक आनंद हांव लुटतली हो चातुर्मासा नेम म्हूण करात म्हळ्यार कितले साधनेन प्रगत जाता. ताजे खातीर कोरोना आमी भिवन अरण्यांत वचूं जायना म्हूण भिवंक म्हणना.
आणि तान निकल्सांतल्यान तरुण आसतनाची असली सगळे स्टंट्स करा ती. त्यावेळी लोक पिकनिका म्हूण वता ती, थंय फोटो काडटा ती, विडियो काडटा ती. विडियो काडटना कितली जाण पडटा ती, वॅलीन पोवन मेल्लेली आसता ती, किंवा बुड्डून मरता ती, खंय पुणी पोवच्या या नसन पोवच्या म्हूण वता ती. तशी न्ही जाल्यार ही साधने खातीर वचका आनी एक जागेर बसून एक मनाने त्या वाल्या कुळ्यावर हें जाल्यार त्या तरुणांगेर वाल्मिकी जावच्या वेळ ना बेसना. आनी वाल्मिकी म्हळ्यार भगवे कपडे घालून हाका वच्ची न्हय, अरण्यातूच रावची न्हय. तरी तुमगेल मनाची स्थिती इतली परिपक्व जाली की येवन गुरु कार्याक लागता. ताजे खातीर ते सांगता ती की सदासेवी आरण्य तारुण्य काळी मिळेना कदा कल्पनेची निमेळी. म्हळ्यार ते मोहम्मद हो आशिल्लो शेख मोहम्मद, तो सगळो दिवस कल्पना करता रावतालो खंय. एकल्यान कलकी पिठ्ठाक गिरणी आशिल्ली एकल्याली. हां, तर तो नित्य पीठ दितना एक मुष्टी पीठ काडून तागेले एक चार्जशे पयशे घेतालो दळचे, ते काडून एक हांत घालून दवरतालो मडक्यांत. अशें कोण कोण सगळ्यांक गोत्त आशिल्लो तो काडटा म्हण. असो इतली पीठ न्हय म्हणून कोणें खरें म्हणनाशिल्ली गरीब आसन. तें जालें, तें पीठ सगळें भरून जालें. तो रांजण घेवन वचून घारा आनी आराम न्हिदल खंय अशी पायाल्या दवरलो तो रांजण. अरे वा, कितलें जालें पळय, थंय हांव विकतलो, विकून म्हाका कितले पयशे मेळटले, कडे आनी तशीच आनी मस्त रांजण भरतले आनी कितले पयशे मेळटले, कडे म्हाका बरी श्रीमंतांगरची चल्ली मेळटली. हां, पण ती आयल्यार ती म्हणटली हांव श्रीमंत आसा, हांव काम करची ना म्हण की मगल जर चटकली हांव तिका 1 लात घालतलो म्हणाली. अशी लात घालते तो जालें, तो डेर पडलो फुट्टून सगळें भर तें पीठ कल्ल मेळ्ळें. तशी इतलें साधन करून आमी नुस्तें कल्पनेंत वेळ घालोवचो, ताचे पेक्षा लिव इन प्रेझेंट टेन्स. खरें जें तुमी प्रत्येक क्षणाच आनंद घेयात मंडळी. क्षणाक प्रेझेंट असं देवान दिलेलें हें प्रेझेंट टेन्स सांबाळाती. चळेना मनी हें हांव आनंदानेच राबतली हो निश्चय. आय रिफ्यूज टू बी अनहॅपी हो निश्चय करया पळय आमगेलो. आनी हो मनांत केन्नाय ढळच्या दिवची ना. हो जर निश्चय दृढ जालो, आय रिफ्यूज टू बी अनहॅपी अँड आय वील ऑलवेज एन्ज्युअर टू मेक अदर्स ऑल्सो हॅपी. तोच जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोधाल्या वळया. पयली नामस्मरण भक्ती, हे नवविधा भक्तीक जे चालू असणे, हे 9 नमुन्याचे भक्ती असती. जाल्यार ह्यो त्या दीस सांगिल्लें हांवें, 9 मजल्यार राबिल्ले वरी एक पायरी चोवन वचून 9व्या मजल्यार येवचें न्हय. खंयच्याय एक पायरीन सुद्दां तुमी स्वताक झोकून जर घेतलें तरी तांतूंच तुमकां मुक्ती मेळूं वता. मुक्ती मेळची म्हळ्यार कळ्ळें सायुज्य मुक्ती. सायुज्य मुक्ती म्हळ्यार कळ्ळें देवांत एक जावचें. तें कशी जाता हाजें भोग आमचें वर्णन आनी लास्ट टायम पादसेवन भक्तीचें थोडें विवेचन केलेलें. आज आमी समर्थ ह्या बाबतीन कल म्हणटा ती तें पळय हांवें. तें सांगता ती पादसेवन भक्ती श्रीराम. मागा जाले निरूपण नामस्मरणाचे लक्षण, आता ऐका पादसेवन चौथी भक्ती श्रीराम. पादसेवन म्हळ्यार कळ्ळें, पादसेवन तेची जाणावे, काया वाचा मनोभावे, सद्गुरूंचे पाय सेवावे, सद्गती कारण्याथान. मस्त गोष्टी सांगल्या ती. पादसेवन म्हळ्यार कळ्ळें, तरी कशी सद्गती खातीर पादसेवन कल खातीर करता, आमकां सद्गती मेळका म्हळ खातीर करता. आनी ते कशी कल नमुन्यान करता, तरी सद्गुरूंगेल पाय ताजी सेवा करता, पांयांची सेवा करता. पादसेवन म्हळ्यार पावलांची सेवा. पावलांची सेवा म्हळ्यार कळ्ळें, तरी ते कलकल कार्य करतात ती पावलांनी चट हें दत्तराज माऊली गमाय माझी, मम अपराधा अगणित न गणुनी, ये उचलित पावली गमाय माझी, दत्तराज माऊली. तरी तशी दत्तराज माऊली आद्य गुरु. ते पावलं चट वाजयता येतात. तर ते पावलं वाजयता जशी येतात न्ही,
तशी आमी तत्परता आमी पयले सद्गुरूंगेल पावलांत न्हू तांगेल त्या पावलांची तत्परता घेवंक त्या पावलांत आनी कसले आसता कोमल कोमल पांय इतले चमकतात मग तांगेल पांय दुखतात असले प्रितीन चेपचे कितले बरें दिसता हातूंत हाजे खातीर आवडी लागता आनी ती कशी करता ती सेव कशी करता तर काया वाचा मनोभावे कायेन म्हळ्यार शरिरान मना पासून करता वाचेन तांचल्या उलयतना नम्र जावन आमकां कले गोतनाची विचारका किंवा केन्ना गप्प बसची त्या वेळार गप्प बसची ही एक साधन आसता तांणी उलयतना आमी मदें मदें तांकां डिस्टर्ब केल्यार ती सेवा जायना कल्या म्हळ्यार तांगेल कोणी लिंक थुंटना पण आमकां समज कळना तर सगळें आयकून घेवन मनान तशी नोट करून दवरका आनी कडेर प्रश्न विचारता तांकां बामटें करून हाका सगळ्याक पादसेवन भक्ती म्हणटात या नांव पादसेवन सद्गुरुपदी अनन्यपण म्हळ्यार ह्या सद्गुरू पावला शिवाय आमकां अन्य कसलेंय गोतना न अन्य अनन्य न अन्य तें अनन्य निरसावया जन्म मरण यातायाती जन्म मरण कल्ल्या नाका एकल्यान तेंची एक सभेन भाशण दितना सांगलें तुमी अशी वागाती देवाल कराती म्हळ्यार तुमी जन्म मरण तुमकां मेळचें ना म्हणून तावळी तांगेले ते किटी पार्टीज ग्रूप आशिल्लो भिशीचो ती म्हणाली मेळ्ळी जाल्यार आमी किटी पार्टी कशी करतली मुखाल जन्मांत म्हळ्यार अशी सुद्दां आसता जाल्यार जोक अपार्ट जाल्यार सद्गुरूंगल पदांत तूं अनन्यपण दवरल्यार त्या पावलांत इतली शक्ती आसता मंडळी आमकां एक नमुन्या प्रीती येवंका आमी कोणागेले आनी कोणागेले आमी पांय चेपतात की आवसू गेले बापसू गेले बामणा गेले बामणान बायलेक सुद्दां चेपयेद अशी ना की प्रत्येक पण बायलेनेच बामणान पांय चेपका ती ना पांय चेपचे मात्र न्ही चेपचे कसले खातीर कोप्पा करून बरी पीठ कालयले चपाती पीठ कालयले पांय चेपचे न्ही हगूर कोमल हातांनी गमतें करून पांया तेल घश्टून हें करून इतलें बरें जावंका ते सद्गुरूंक बरी न्हीद पडका जे कोणाक पांयान चेपता तांतूं सद्गुरूगल रूप आस हें गृहीत दवरून आमी पांय चेपता ती आनी तोंडान हें गुरू नाम चालू आसता म्हळ्यार कल जाता जन्म मरण तें निरसता ताजी यातायाती यो वच हे धंदे बंद जातात सद्गुरू कृपे वीण काही भवतरणो पावतो नाही या कारणे लवलाही सद्गुरू पाय लवलाही म्हळ्यार ताबडतोब बेगबेगी सद्गुरू पाय सेवावे कल्ल्याक सद्गुरू कल दिता सद्वस्तू दाखवी सद्गुरू सकळ सारा सार विचारू परब्रह्माचा निर्धारू अंतरी बाणे सद्गुरू कल दाखयता ती तरी परमात्म वस्तू दाखयता ती आत्मसाक्षात्कार कोण दितात आमकां सत्य कल्लें असत्य कल्लें बाकी खंयची वस्तू आमकां पयशे दिवन मेळटा कोरोन घेवच्या जाता किंवा दुसरे कोणे दिवच्या जाता जाल्यार जे परब्रह्म आसा न्ही तें आमकां वी हॅव टू फेच इट आनी तें सद्गुरू शिवाय कोणेंय दिवच्या शकना त्या खातीर खंयची देवळांतले पुजारी कितले आमी व्रत केली वैकल्य केली नवस सायास केले तरीही ते दिवच्या जायना तावळी तेमी सद्गुरू सद्वस्तू दाखयता ती नुस्तें दाखयना ती जशी आमरस ते गेलपंत काणी सांग हें आमरसू खावच्याक जावंका जाल्यार तो खावन पळोवंका अशी ते आंब पळोवन हो अशी तशी अशी न्ही तें कोणेंय दाखयता जाल्यार खरेंची मुक्याने गूळ खादला गोडी नये सांगायला एक मोन्याक गोड खाता आशिल्लो कल रे कशी लागता म्हणून विचारलें तो अशी अशी म्हणालो भोव बरें लागता म्हळ्यार कशी कितलें बरें लागता तावळी ताणें आपणाक आनीक गोड्डा खड आशिल्लो तो काडलो आनी ते विचारतले तोंडाक घालो तोंडाक घालचे भितर ताका साक्षात प्रचिती आयली वय की न्ही तावळ तागेलें विचारचें बंद जालें ताका कळ्ळें नेमकें गोड म्हळ्यार कशी लागता चव कशी आतां सादें उदाहरण गोड खावन सगळ्यांक गोतच म्हणा जाल्यार हें एक हातूंत मर्म कलें की जें दाखोवच्याक जायना तें सांगता ती जे वस्तू दृश्टीस दिसेना मनास तेही भासेना ती संग त्यागे विणा येना अनुभवासी आतां सद्या आमगेलें मन
खंय 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 वचून थंय शिरकत पडटा वय की न्हू आनी ते बरे हाज्यान शिरकना हां ते संग संग म्हळ्यार खल्लें हां सज्ज धातू म्हळ्यार वचून चिकटचे संग म्हळ्यार चिकटचे तरी नाकाशीर वस्तूंक जर वचून चिकटले तांतू आसक्त जालें तरी कल जाता हें तांतू कसलेंय मेळना आमकां सुख मेळ्ळें हें घेतलें तें घेतलें सगळें जाल्यार ती सद्वस्तू न्ही बरी वस्तू आसतली जाल्यार कालांतरान वायट जाता आमी नवीन घर घेतलें झाड पुसून 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 कोमटें नवीन फर्निचर घेतलें नित्य पुसतात जाल्यार ताका डेप्रिसिएशन म्हूण आसता जाल्यार सद्वस्तू तशी न्हय सद्वस्तू म्हळ्यार कायमची अविनाशी जाल्यार ती दिसना दिसना जाल्यार आसता आनी जें आसता तें आमकां दिसना म्हणटा ती तावळें कल करचें वय की न्ही तावळी आमकां जें दिसना आनी मनाकय कळना कितली म्हणटात तुमी मनाच्या चक्षुंनी पळोवंक म्हण जाल्यार एक तर मनाची नजर तितली आमगेली प्रगल्भ आसना आनी ती प्रगल्भ कशी जाता तर सद्गुरूंगेल संगतींतूनची जाता तेमी ती आनी सतगुरू सुद्दां हाजे मिनींगय हेंचे असं की सत्य दाखयतलो सत्वस्तू दाखयतलो तो सतगुरू सतगुरू तोच आमकां दाखयता आतां संग त्यागे विण येना अनुभवासी तुगेलें आशीर खंय खंय शिरकलें मन काण घेवन ताजे संगात त्याग केले शिवाय तुका गुरुकल म्हणटा तिथे लक्ष वचना आनी जें लक्ष दिलें तेंच लक्षांत राबता आनी जें लक्षांत राबलें तरीच आमकां त्या आमच्या लक्षा पर्यंत पावच्या जाता मंडळी कळ्ळें तशी तें संग त्याग जाले शिवाय कसलो अनुभव येना गुरून कितलेंय सांगिल तरी आमकां कळना तेमी पयल कल करका पादसेवन भक्ती म्हळ्यार ताणें सांगील तशी वागका म्हळ्यार पयल संग त्याग करका कडेरी कसले अनुभव येना आनी अनुभव घेता संग त्याग नसे म्हळ्यार कळ्ळें जेन्ना आमकां गुरूंगल अनुभव येवच्या लागता गुरूंगल कळ्ळें आमगेल मनाच आमकां अनुभव घेवंक अरे मनाचेर सगळ्याचे अनुभव उमटतात अशी प्रिंटेड जाल्यार खास प्रत्यक्ष मन कल्लें हें आमी केन्ना तरी अनुभवलें मन ही शक्ती आसा त्या शक्तीच आमकां केन्ना अनुभव येवचो तो अनुभव आमकां नामान येता आनी त्या खातीर आमी गुरूंगल सेवा करता वैयक्तीक साधन करता आनी तांणी जेन्ना आपलें म्हणलें त्या वेळार तें एकदम आपलें म्हणना ती आमगेल निश्ठ जाले शिवाय आमगेल समज विश्वास श्रद्धा बशी शिवाय तें एकदम आपलें म्हणना ती आमी म्हणटा ती म्हाका मगल गुरू आसा ती मगल गुरू आसा ती मगल गुरू आसा ती तेमीक मज्जान हो फरक पडला जाल्यार फरक कितले थाय पडका कितले थाय की आमकां तांणी सद्वस्तू दाखोवंका जशी माई मरतना सगळे घराचे चाव्यो सुन्ने लागीं दिवन सोडता आनी ते केन्ना दिता मरतना दिवंका म्हणना नवीन सून आयली ती माई भोवभर करून पळयता आनी ती अत्यंत सेवा करता ताण माई स्वता जावन सगळं किचन दोन हात दोन सगळं ताब तिल्ल्या दिता कशी विश्वासान दिता ती आपणाल कार्य चलयतली म्हणून तशी त्या सुन्नेकय माई बद्दल तशीच सेवा तीन करता न्हय तर ताजे खातीर तांगेल विश्वास संपादन करता पादसेवन भक्ती म्हळ्यार कळ्ळें तरी गुरूंगेल सेवा अशी करता की गुरूंगेल आमचेर विश्वास बसका आमी तांचेर विश्वास दवर जालें पण तांणी आमकां आपलें म्हणका नाल्यार मागशी अरे मला अमिताभ बच्चन माहिती आहेत माझ्या ओळखीचे एक म्हणाले अरे तुगल ओळखीचे आसतले अमिताभ बच्चन म्हळ्यार व्हड एक्टर असतो जाल्यार ताका तूं म्हूण कोण म्हूण गोतस वय गोतना न्ही तशी आमी मगल हे गुरू मगल ते गुरू म्हणटात जाल्यार ते गुरूंक विचारल्यार ही तुगो शिश्य वेळ म्हळ्यार ते गप्प बसतात कले म्हणनात शिश्य स्विकार करचे म्हळ्यार ती गुरूंगेली एक जबाबदारी आसता तेमी तितले लेवला आयले शिवाय कले जायना ते सांग शिकयता ती मार्गदर्शन करता राबता ती आनी लक्ष सुद्दां दिता ती करून घेवच्या तयार आसता ती शेवटी करची तें आमी करता मार्गक्रमण आमी करता ते हात्ता दिवन चलयता ती जाल्यार आमी पावलं मुखार घालना प्रत्येक फावट गुरून आमकां उब बांदून दवरता म्हळ्यार तशी जायना बाब तेमी ती संग त्याग करना पडकल जाता की जे अनुभव घेता संग त्याग नसे सद्वस्तू जर दाखयली सद्गुरूंनी तावळकल जाता आमकां अनुभव येत न्ही
म्हाका अनुभव आयलो म्हण म्हणटात. जाल्यार जो अनुभव ज्या मनशाक अनुभव येता ताका खरें संग त्याग जाल्लेलो आसना. कळ्ळें न्हय? म्हळ्यार अनुभव आयल्यार आमी विंगड, अनुभव दितल विंगड अशें आसा. आमी जेन्ना एक जातात तावळे म्हाका हो अनुभव आयलो म्हणून सांगूक मगल मीश वर ना. अनुभव घेता संग त्याग नसे, संग त्यागे अनुभव न दिसे, हे अनुभवी यासीच भासे, येरा गथा गोवी. श्रीराम. म्हळ्यार ते सांगता ती हांव अनुभव घेता ही वृत्ती आणि जाणीव जो पर्यंत आमचल्या आसता की तो पर्यंत ज्ञाता आणि ज्ञेय म्हळ्यार कोण अनुभव दिता तो आणि कसल्याच अनुभव घेवचो ही विंगड आसता ती. आणि आमगल संबंध जर दृश्या लागी आसता तेमी ती थंय आमगल संग त्याग जाल्लेलो आसना. जाल्यार आमगेल केन्ना संग त्याग खरें जाता आनी आमी सद्गुरूंत एक जाता ती तावळी हें दृश्य सगळें न्ही हट्टी दिसच्या लागता. म्हळ्यार पातळ नायलॉना पडद्यांत मुखार सगळें विश्व दिसता न्ही पारदर्शकांतान, तशें आमकां सगळें विश्व खरें विश्व दिसच्या लागता. तें परब्रह्म जें निसर्गांतू जें एक तत्व आसा तें कळच्या लागता. सगळ्या हाका इलेक्ट्रिसिटी न्ही ती सगळें चलता हें कळच्या लागता. प्रत्येकांतू आमकां निसर्गांतू मनुश्यांतू सगळ्या हातूंत तेंच दिसच्या लागता अनुभव. तावळी आमकां म्हण दिसना की हांव अनुभव घेतलो, तें आपेपी जाता. तशी गुरूंगल अनुभव म्हळ्यार गुरू जेन्ना आपले म्हणटात प्रीती करतात आनी एक नमुन्याक तांगेल नजरेंतून तें आसता. पादसेवन भक्ती म्हळ्यार तांगेल पावलाले नुस्तें वचून जरी बसलें न्ही कसलें उलोवंक म्हणना. ते अशी पळयता ती आमी अशी पळयता बसचें. रमण महर्शी आनी आमगेलो आनंदाश्रम स्वामी हातूं अर्द तास थंय संवाद जालो, खंय मौन संवाद. कोणें एकमेकाल्या उलयली पण ये हृदयीचे ते हृदयी घातले, द्वैत न मोडता केले आपण पायस. तांकां आपोआप आपापणागेर व्ह्यूज कळले, तांणी मस्त डिस्कशन केलें मौनानेची. तें आमकां साध्य स्वय आमकां साध्य ना. ताजे खातीर कल करका तरी गुरुपाद सेवन भक्ती करका. संग त्याग आणि निवेदन, विदेह स्थिती, अलिप्तपण ते कलकल शिकयतात आमकां. संग त्याग कशें करचो शिकयतात, आत्मनिवेदन कशें करचें शिकयतात. कडेरी देह भाव आमगेलो आसता. हांव म्हळ्यार देहची, हें न्हय बाबा. देह म्हळ्यार तूं न्हय, तूं ताजे भायर कलकी आस, तूं विदेही आस हें शिकयतात. आनी तेमी ती आमी अलिप्त कशें जावंका हें सद्गुरूच आमकां शिकयतात. कळ्ळें? विदेह स्थिती, अलिप्तपण, सहज स्थिती, सहज जगचें. सहज म्हळ्यार कसलें उपजतना आमगेली जी स्थिती आशिल्ली ती देह भानांत आशिल्ली आमी उपजतना आमकां त्या वेळार देह भाव नाशिल्लो. हांव म्हळ्यार देह ते सान्न चेडा उपजल चेडा कसलेंय कळना, तो फक्त जन्मलेलो आसता. पण देह भान आशिल्ली त्या चेडा भूक लागता, त्या चेडा दुखता, त्या चेडाक आपण जिवंत आसा हाची जाणीव आसता, फक्त जिवंत अशी जाणीव आसता. पण हांव देहची किंवा हांवची देह हें गोतच ना. काय तागल नामकरण कर ना पडे. तुगल नांव कलमा, मगल नांव शैला. शैल खंय आसा? हांगासर. अरे वा कितलें कौतुक. अशी कोर न्हू आमीच त्या चेडाक देहभाव वाडयतात. जाल्यार गुरूंगल हातूंत वचना पडकल जाता, सहज स्थिती येता. हें जे सेव करता ती सहज करात. सहज तुमकां वस्तूचें दर्शन ठायी ठायी जावंका ही कृपा हे सद्गुरू करता ती. आनी तें करच्याक आमगे लायकी आसता. ती लायकी आमी मेळोवंका म्हण खातीर आमी पादसेवन भक्ती करता. मन उन्मन जाता. उन्मन म्हळ्यार कसलें तुर्यावस्था. त्या दिसू एक दिवस सांगिल्लें आमगेल्या महत्वाचे आमगे डेली आयुश्यांतू 3 नमुन्याची आमगेली अवस्था आसता ती. आयदर आमी न्हिदलेली आसता ती, ना जाल्यार आमी जागी आसता ती, ना जाल्यार आमी स्वप्न पळयतात. न्हिदान सुद्दां स्वप्न पळयतात किंवा गाढ न्हिदतात. हे दोनी न्हय आमी जागृत आसतात आनी कसले कसले प्रपंचाचे काम करतात बरोबर. पण एक चौथी अवस्था अशी आसता की हे तटस्थ अलिप्त जावन हे सगळे अवस्था साक्षी भावान पळयता. ही जी अवस्था आसता ताका तुर्या म्हणटात. तुर्या म्हळ्यार कळ्ळें की अलिप्त जावन पळयता म्हण. कळ्ळें? तर ही तुर्या. आतां
ती येवच्या कोणाकल आसता गुरूंगल ती अवस्था आसता. पण ते आमकां शिकयता ती. तर प्रत्येक पंथान ते कल्ले शिकयता ती हां जाल्यार तें ताजे खातीर आमगे लायकी वाडोवंक आमी म्हळ खातीर पादसेवन हें करता, सेवा करता, पादसेवन भक्ती करता. आतां विज्ञान म्हळ्यार कसलें वी अधिक ज्ञा म्हळ्यार नक्की जाणचें, पूर्णपणाने जाणचें. कशी शास्त्रार्थस्य स्वानुभवाय तत्वापादनम विज्ञानम म्हळ्यार कसलें की शास्त्रार्थ हो वाचलो, शास्त्रांत कल वाचलें, ताजेर स्वता प्रयोग करून पळयले आनी स्वानुभवाने स्वताक ताजो अनुभव आयलो. म्हळ्यार H2O म्हळ्यार की उद्दा जाता, तांचे लॅबॉरेटरीन प्रयोग केले. ते हायड्रोजन दोनी ऑक्सिजन दोनी हें सगळें घालून H2O ते घाले आनी कडेन ते नळयेन थावन ते उद्दा तयार जालें. ते आयले, ते खरेंच उद्दा आस की ना म्हूण ते पिवन पळयलें. भंय उदकाचे गुणधर्म आसता ती तावळे स्वताक सुद्दां ती प्रचिती आयली. हें विज्ञान. हें सायन्सान जशी जाता, सायन्सान कशी जें आमकां दोळ्यान दिसता तांचेर आमी प्रयोग करतात. पण जें दोळ्यान दिसना, जें मनाक सुद्दां भासूं शकना, जें अगदी सूक्ष्म आसा तें सोदून काडटले हे गुरू म्हळ्यार शास्त्रज्ञ आसत, ते वैज्ञानीक आसत. हे तरी हे सगळें ज्या स्थिती आसा ती तां सगळ्याचो अनुभव कलकलें. तरी संग त्याग कशें करचो, आत्मनिवेदन कशें करचें, विदेह स्थिती कशी करची, अलिप्त रावची कशी, सहज स्थितीन तूं फक्त मनुष्य म्हणून देहभानांत कशें जगचें आनी एक नमन्या तुर्यावस्थेन तूं उन्मनी म्हळ्यार आमगेलें मन कायम म्हाका सतत सगळें हेंची दिसता आसता. सान धरून मगल अवस्था कशी आशिल्ली, आत्त कशें आसा, मुखार कशें आसतली, सगळें कळचें लागता. आनी हांव तटस्थ जावन पळयतां. तावळे दोन लोक झगडटात न्ही, तावळी तांगेल झगडे अशी दिसना ती, हांव तटस्थ पळयतां. तशी मगल कोणाले वाद जाल्यार हांव इमिजिएटली अलिप्त जावन तें पळोवचें शिकता. जागृतीन सुद्दां मगल कल चल्ल्या, बरोबर चल्ल्या की ना. मगल जाग्यार दुसरी आसल्यार हें बरोबर आशिल्लें वागणें हें पळयल्यार आमकां कळटा आमगेलें खंय चुकता कल. ती नजर आमकां गुरू दिता ती. आनी विज्ञान तें सांगता ती स्वता प्रगट करून स्वता प्रयोग करून पळया ती आनी मागीर विश्वास दवरा ती म्हणून. तर हे सगळे सातय गोश्टी एक रूप आसा ती. याही वेगळी नामाभिधाने समाधानाची संकेत वचने. समाधान म्हळ्यार कसलें तें कळकालक न्ही. तें सकळ काही पादसेवने उमजो लागे. वेद वेदगर्भ वेदांत, सिद्ध सिद्ध भावगर्भ सिद्धांत, अनुभव अनुर्वाच्य धादांत सत्यवस्तू. हें सगळें न्ही, ही सगळी ताजी नांव जाली. वेदांतू, भावगर्भ सिद्धांतू, वेद अनुर्वाच्य, तें अनुर्वाच्य आसा, अगोचर आसा, इंद्रियांक दिसना, ती सत्य वस्तू आसा जाल्यार ताजो अनुभवूय येना जाल्यार उपयोग केलो वय की न्ही. बहुधा अनुभवाची आंगे सकळ कळती संत संगे. हे अनुभव आयल्या शिवाय कळना आनी ते अनुभव केन्ना येता, आमी संतांगत संग केल्यार मात्र येता. तेमी ती पादसेवन भक्ती म्हळ्यार फक्त गुरूंगल न्हय, सगळे संतांत गुरू आसता ती. तरी सगळे संतांगेली, सगळे संत सत्पुरुशांगेली. हांव तरी म्हणटा ते संत आनी सद्गुरू प्रती एकल्यात आसता ती. अशी लेखून आमी अशी मनांत घेवन आमी प्रती एकल्याक सेवा करूं पळोवंक. ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, तुलसी कहे इस संसार में सबसे मिलिए धाय. ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए. तशी आमी सगळ्यांक सेवा करता रावल्यार आपल्यापी पादसेवन भक्ती जाता आनी सद्गुरू आमचेर खूश जातात. ते आमकां आनी आनी उत्तेजन दितात. तांकां कौतूक दिसता की ही साधिका कशी पळय करता आसा, ती खाता धरका, तिका मुखार व्हरका, ती कळना हें शिकोवंका, हिका तयार करका, ही गल नजर प्रगल्भ करका, कल्ल्या म्हळ्यार ही कार्यांत उपयोग जायशी आसा. हिक्का गुरू करका. गुरू अनुभव कल खातीर दिता ती, कल खातीर आमकां गुरुत्व दिता ती, तें परिसत्व दिता ती. गुरूंगलें मस्त हाल्याक उपम करता ती. कोण म्हणटा तो मेरू पर्वतावरी आसा, निश्चल आसा जाल्यार मेरू पर्वत कठीण, गुरू तशी न्ही, ते कशी आसता ती कोमल दिनाचाक. तरी ताका दिल म्हळ्यार अगदी कोमल, कठीण न्हय. तशीची
गुरु म्हणत ती कल्पवृक्षा सारखे, कल्पवृक्षा मुळा बैसून कल्ले कल्पन केले ते मेळत खंय. तशी सद्गुरूंनी मनार केल्यारी कल्ले जायचे मेळू शकता आमकां. हां, जाल्यार गुरू कल करता ती वाटेल ते आमी कल्पना केल्यार ते दिना ती. तीच तांगेली खासियत असत. खरे गुरू असत न्ही ते आमगेल हिताचे असले मात्र दिता ती, नाल्यार हाकलून घालता ती. असले हे खरे गुरू. ते आमकां कल जायते दितात. ते तांगेले आमची स्वतागल उन्नती खातीर आमगे तांगेली सेवा करपाक. प्रगट वसोनी नसे गौप्य असोनी भासे, भासा अभासा होनी अनारिसे गुरुगम्य मार्ग. आता मुखार तांणी महत्वाच सांगल्या म्हळ्यार मार्ग होय परी अंतरिक्ष. म्हळ्यार हें कल्लें असं सूक्ष्मांतलो हो प्रवास असो. आमी हांगा विमान मेळटा, गाडी मेळटा, बस मेळटा, रिक्षा मेळटा, आनिकल मेळटा, कोण हांग थांग थंय थंय फिरत आसतात. जाल्यार हो इतलोच अंतर खंय हांगच्यान हांग थाय मात्र हे हृदय आल्या थंय वय की न्ही, खंय आत्मा हांगा आसत हांगा थायची. जाल्यार कितलो कठीण मध्य काळोख अंधकार तशी. तरी आज एक वॉट्सॅपाचेर हांवें एक हें पळयलें, एकल्यान थरयलें खंय मगल मनाच चवची पाहुणचार घेवन चोन मनाच्या घरांत वचून पळोवया कल्ले चल्ल्या कळ्ळें. गम्मत एक तर वचूल्यार कोण आहे काय पाहिजे म्हण कोणकी विचार खंय. अरे मीच आहे, मी हांवची स्वता आयला, म्हाका घरान कल चल्ल्या म्हण पळोवनचें सो. पळयल्यार ते बागी लोक म्हणटा की या म्हणटा भितर घेतल्या खंय काळोख अंधकार. हां, आनी फडफड फडफड करता ते बॅट्स आसत न्ही ती एकदम भायर येयली खंय. हो भिवून गेलो, अरे बापरे अशी कशी म्हण. तरी हें कसलें घर कोण दवरलें तुवें. तर तो म्हणा खंय हांव कर न्ही तें तुवेंची तुगेलें घर केल्या. घर तशें कोण दवरलें बुरशें काळोख. हांगा थोडे तुका दिवे लावचे जायनाशिल्ले काळखान म्हाका काय बसकारून घाल्यार राखू करून अशी. कडेर तो सगळें कुडांत वचूल्यार घाणी सगळें कुजलेलें आड्डावण आनी वायट वृत्तीचे मनुश्य, सगळे वायट विचारांचे चोर लोक, लफंगे, आमगेले वायट वासना सगळे आशिल्ली. ते पुराय मूर्त रूप घेवन थंय बसलें खंय. आंगार धांवन येतात राक्षस ते. तावळ तांकां कल करचें. तरी हाजे खातीर हांव एक म्हणटा आमगेले हागेले आमगेले नागेश आमगेले कुलदेव श्री नागेशा जय महारुद्रा, प्रार्थना करता तुगेल्या चरणी श्री भद्रा श्री नागेशा. गिरिजाम्मा सांगता तू आदी किरातू, तू आदी किरातू, तू किरात म्हळ्यार शिकारी. हिंस्त्र श्वापद भरल्यान मेगल हृदयांतू, आंगार धावन येता ती करता ती घातू श्री नागेशा. त्यामी ती तूं येवन बाबा तूं हांगा येवन राब आनी तें साफ करून दी. ते ईश्वराची प्रार्थना करता आनी आमगेलें मन पयलीं साफ करता. आनी शेवटी वचून 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 सगळे कडेन घाण हें पळयलें ताणें मनान फिर न्हू. आनी कड्डेर कालाक बेजान तो म्हणा की नाक रे बाबा म्हाका पळोवनच्या जायना हें मगल मन इतलें बुरशें सांगता. तावळ तो कॅरटेकर आशिल्लो न्ही, कॅरटेकर म्हण कोणाक राबय पाप तागेले कश्ट जालेले ताका राबचे. तर ताणें म्हळें यो यो मुखार यो म्हण काळखान ताका हात धरून मुखार व्हेल्यार भितर उजवाड आनी भोगमटें घर खंय तें. तर ताणें सांगलें अरे हें कोणालें घर म्हण. तर ताणें म्हळें हेंच तुगेलें खरें घर. इतलो आनंद भरला ह्या खरें घरांत जाल्यार तुवें भायर इतलें बुरशें करून घाल्ल्या म्हळ्यार तुवेंची सगळे वासना सगळे हें तुगेलें कल म्हणटात रिपूज कोप कोणकोणाचेर ईर्शा सगळे एकडे करून तुवें वाट लावन घाल्या ह्या घराची. आनी तेची तगडे जावन बसल्या ती. तुजे मालकान आयले तरके ते स्वता घरान तुका येवच्या दिना ती. म्हळ्यार इतले बेजार हाडयतात की तूं धांवन वचका म्हूण. तरीके तूं यो आतां पळय म्हूण पळय ना पळय. तो म्हणाल खंय वय रे बाबा तूं म्हणलेली खरींची. तर आज धरणूची आत्तां धरणूच तूं म्हाका मदत करी आनी आमी सगळे साफ सफाई करया. सगळे बरे विचार हें करया आनी पॉझिटीव थिंकिंगाचे दिवे हाडून लावया. म्हळ्यार कसलो तरी प्रकाश पडटलो. जळमट काण घालया, गैरसमज दूर करया मनांत आशिल्ले, कोणकोणा बद्दल हे वे दावे काण घालया. हें सगळें करका तावळ मात्र ती खरी साधना जाता आनी आमी गुरूंगेल पादसेवन भक्ती करूंक जाता. आतां तांणी सांगलें ताजे खातीर हो कल्लो मार्ग परी अंतरिक्ष म्हळ्यार स्पेसांत हांगा करचें सूक्ष्म.
जेथे सर्व ही पूर्व पक्ष पाहो जाता अलक्ष लक्ष वेना. म्हणाकले की जी वस्तू लक्ष देऊन भितर पळून कापी हा ती दिसना तरी कल कोरका. तरी समर्थ म्हणतात हे अगदी महत्वाचे वाक्य तांगेले अनुभव. लक्षे जयासी लक्षावे ध्याने जयासी ध्यावे ते गे तेची आपण भावे त्रिविधा प्रचिती म्हळ्यार खंयची खंयची प्रचिती. शास्त्र प्रचिती शास्त्रांतूय त्यांची सांगल्या की सद्वस्तू कशी आसा ताजें वर्णन आसा. पण आमी ते खावन पळयनी आमी पळयनी आमी ताजो अनुभव घेयनी. कडे गुरूय त्यांची सांगता ती. तर गुरूनी म्हणलें म्हणून आमकां गुरू प्रचिती आयली. आमी तांचेर विश्वास दवरलो गाढ श्रद्धा दवरली जाल तर के स्वताक जो पर्यंत ताजो अनुभव येना तोपर्यंत उपयोग ना. त्यामी आमी गुरूंगल पादसेवन भक्ती अशी करका की तांणी खूश जावन आमकां ही प्रचिती दिवंका बक्षीस म्हूण दिवंका. माथ्यार हात दवरून आमकां कळूं लागता की आमी कल्लें खरें कल्लें. ती आत्मप्रचिती हात जो मेळ घालना पडे ही आत्मवस्तू एक पण कळच्या लागली की कल जाता असो ही अनुभवाची द्वारे कळती सारासार विचारे सत्संगे करून सत्योत्तरे प्रत्ययासी येती. हें जर आमकां कळच्या लागलें तरी मागीर आमी वेगळे उरनयेची आमी गुरू रूप जातात. गुरूंनी आमकां कल्ल्याक साधन शिकयली की गुरू रूप जावंका. आनी तें सांगलें परीस म्हूण एक खड आसता तें लोखंडा लायल की भांगार जाता खंय ताजें कळ्ळें न्हय. लोखंडा लायल की ताजें भांगार जाता. तरी गूड न्हू म्हणून सगळें हाका लावन पळयलें खंय तें भांगार जाता. जाल्यार त्या परिसाक गुरू सांगाती तेमी गुरू म्हळ्यार परिसावारी म्हणटात. खंय खंय लायता ती थंय भांगार जाता. जाल्यार गुरू तशें न्ही ते सगळ्यांचें भांगार करूं शकतात आनी उपयोगी भांगार करूं शकतात. ते मिडासावर न्ही. मिडासाक एक पण परीस मेळ्ळें एक राय आशिल्लो ताका मेळ्ळें आनी तो पयशा आशेचो सगळ्याक लायलें आनी भांगार जालें. इतलो खूश जालो खंय. आनी ताणें भूक लागली ताका सगळें कोण करून जेवणा मागयलें. जेवणा मागयल्यार खावच्या गेलें तें खावच्याकय भांगार जालें. ताट भांगार जालें सगळें जालें. कडे पळयल्यार चली खंय कितें सांज चली धांवन आयली आनी ती बाबा बाबा अशें कल करता कल्याक तूं खायना कल्याक हें पळय पुराय भांगार जालें. अरे वा कितें बरें जालें भांगार जालें म्हूण अशें ती बापसूक हात लावच्या वता. बापसून म्हण खंय येवं नाका लागीं येवं नाका लागीं येवं नाका. तरी ती लागीं आयली. ताणें धूर वचो म्हूण तिका हात लायलो. तर मिडास टच म्हणटात ताका. परिसत्व आयिल्लो मिडास टच. तर हात लावन भितर तिगलें भांगार जालें खंय. कल्ल उपयोग मृत्यू म्हळ्यार अचेतन जाली ती. जर असले परिसाचे स्पर्श जर अचेतन जाता त्या पेक्षा चेतन दितल तो गुरूंगल स्पर्श आमकां जावंका न्हय. आनी ते पळोवन दिता ती. आनी तें नुस्तें लोखंडा भांगार करना ती तर लोखंडाक आपणाक परिसत्व दिता ती. जाल्यार ते सांगतात कले की तें लोखंडच आसता. लाकूड बिकूड असलें चलना. लोखंड कल्ल्याक घट्टी आसता. परिस्थितीन तूं कशी तुमी वागचें हें शिकून घेवन एकमेकांक ताजी कण घट्टी दवरून राबिल्ले आसतात. सहनशक्ती आसता. सुदृढ आसता ती. घट्टी आसता ती. वजनदार आसता ती. आनी सगळे लोखंडाची कसकसली करता ती. ताजी कामां येता ती वय की न्ही. तें लोखंड जावंका पयलें आनी कड्डेरी ताका परिसस्पर्श म्हळ्यार गुरूंगल स्पर्श जावंका. तावळी ताजें कल जाता हें जाता परिसत्व. परिसत्व म्हळ्यार तांकां तें गुरूच करता ती. तर तो गुरू नंतर दुसऱ्यांक शिश्य करूं गुरू करूं शकता. परीस लोखंडा भांगार केलें जर तें जाल्लेलें भांगार दुसरें लोखंडा लायलें ताजें भांगार जालें. अशी कितलिकी गोश्टी आसा ती. कितलिकी गोश्टी आसा ती ज्यो गुरू लेगी. म्हणून मागशी गुरुस्थवनांत आमी म्हणलेलें कळ्ळें की सद्गुरू वर्णवेना तेची गे तेची माझी वर्णना अंतरस्थितीची या कुणा अंतरनिश्ठाची जाणती. जाल्यार असले गुरूंक आमी वश करून घेवच्या जायना. वश करून घेवच्या जाल्यार आमी थेंबूट जावंका. आमी सान जावंका. आमी तांगेल म्हणलें तशी पादसेवन भक्ती करका. म्हळ्यार कळ्ळें की त्या कोमल पावलांनी खंय चट वतात की ताजे त्या पावलार पाऊल घालून आमी चमकूंका. ध्यान मूलम गुरोर मूर्ती
पूजा मूलम गुरोर पदम. हां आणि कले हे मंत्र मूलम गुरोर वाक्य मोक्ष मूलम गुरोर कृपा. तशी ध्यान करका त्या गुरुंगलेंच करका. मनात कायम खंय पळयते ध्यान म्हळ्यार अशी बैसून भितर विचार कल की चल्ले ते नुसते दोळे धांपून बसला ताका बक ध्यान म्हणटात. तो बगळो सरोवरा कांठार बसतके दोळे धांपून माशली केन्ना येतली आनी आपण पकडता म्हणून तसलें ध्यान उपयोग ना. तर गुरुंगेल ध्यान आसता, गुरु रुपाचे गुरु तत्वाचे ध्यान आसता की आमगेल हातूंत गुरु तत्व खेळता असो तें कशी काम करता ताजे बद्दल. आज म्हाका गुरून कल शिकयलें, ताजें आपणें कल केलें, तांणी म्हाका कल इन्स्ट्रक्शन दिलेलें, आपण तें सम केलें की ना हाजें विश्लेशण आमीच करता. कर न्ही जाल्यार तें तांचे लागीं हें करता. तशी तर तांणी सांगल्या नाना समाधाने पाहता. हां पाहणार पाहणे जया लागले ते तद्रुपत्वे प्राप्त झाले तरी मग जाणावे बाणले समाधान. इत्या म्हळ्यार हें त्रिवार प्रचिती आयली, त्रिप्रचिती त्रिविधा प्रचिती तरी कल जाता सत्य पाहता नाही असत्य. सत्याच अनुभव येना पडे असत्य म्हणून वर्णाची. काळोख कल्ल्याक आसता, उजवाड आसना म्हणून काळोख आसता. उजवाड जाल की सुर्याक म्हळखंय तूं काळोख कोण दाखय म्हण. तो म्हणा जायना म्हाका. कित्याक म्हळ्यार तान्ने वचून की उजवाडूच उजवाड जाता, सगळें दिसच्या लागता. तशी सत्य पाहता नाही असत्य. असत्य पळोवनच्या गेल्यार सत्याच अनुभव येना. त्यामिती सत्य असत्याचे कृत्य पाहणाऱ्या पाशी. पाहणार पाहणे जया लागले. हां म्हाका पळोवंक लागता, हांव पळयतलोस, हांव हें पळयतलो तें पळयतलो, हें वचून ते तद्रुपत्वे प्राप्त जाले. हें सगळें वचूलें आनी जें म्हाका पळोवचें आशिल्लें तें हांव साक्षात हांव तेंच जावन गेलो. म्हळ्यार गोड खातल मूय गोडच जावन पळी. तावळी गोड विंगड आनी मूय विंगड वर्णी हय की न्ही. तरीके थोडे भक्त गुरु रूप जाल्ले तरीके ते सांगता ती गुरुजी म्हाका तुमगे शिष्याची रापच्या दियाती आनी पादसेवन भक्ती दियाती. हांव तातूंत खूश आसो, समाधानी आसो. तुमी हें म्हाका दिल्लें. नाना समाधाने पाहता बाणती सद्गुरू करिता. सद्गुरू विण सर्वथा सन्मार्ग नसे, सन्मार्ग दिना. प्रयोग साधने सायास नाना साक्षेपे विद्या अभ्यास. खंयची कॉलेजांत वचून हें मेळना, खंयची पुस्तक वाचून हें मेळना, खंयचे गुरूंनी अशी लेक्चर दिवन हें मेळना. तें तुमगेल स्वता साधनेने तें गुरुंगेल सेव केल्यारी. गुरुंगल म्हळ्यार कलें जानांत गुरू आसता ती प्रत्येकागल सेव करता, गुरु रूप मानून सेव करता. तांगेल बरे गुण टिपका ती, तांगेल वायट गुणांकय जेरूत बसची ना. तरी तांगेल बरे गुण सुद्दां आसत न्ही ते आमी घेवच्या पळोवंका. अभ्यासे काही गुरुगम्यास पाविजेत नाही. गुरुंगेल जे हें आसता गुट्ट आसता की तांकां हें सगळें आत्मज्ञान जाल्लेलें आसता, आत्म्याचें गुट्ट तांकां कळलेलें आसता. तरी आमकां हें नुस्तें अभ्यासाने शास्त्र वाचून प्रयोग करून मस्त साधन वापरून कल्लें कळना. जाल्यार तांणी सांगलें जे अभ्यासे अभ्यासिता नये, जे साधने असाध्य होय ते हे सद्गुरू विण काय उमजो जाणे. हें कसलें म्हण आमकां कळटा. या कारणे ज्ञानमार्ग कळाया धरावा सत्संग. सत्संगे विण प्रसंग बोलोची न्हय. सत्संग केले शिवाय सत्संगांत राबिल शिवाय कोणाक कले सांगूक जायना, कले सांगून कळना. म्हळ्यार तुमी कल उलयतात तुमकां कळना, तुमी सत्संगान जर राबली तरी मात्र तुमी भक्ती मार्गाचेर आनंद यात्रेक चल्लेले प्रवासी जातात. सेवावे सद्गुरूंचे चरण या नाव पादसेवन. चौथे भक्तीचे लक्षण ते हे निरोपिले. देव ब्राह्मण महानुभाव सत्पात्र भजनाचे ठाव. ऐसी ठाई सद्भाव दृढ धरावा. म्हळ्यार सद्गुरू म्हळ्यार नुसते सद्गुरू म्हूण न्हय की सज्जन लोक, संत लोक, ब्राह्मण, देव, महानुभाव, साधू लोक, सत्पात्र भजन म्हणटले प्रत्येकान तूं गुरू पळोवंका. वायट लोकांक सुद्दां गुरू पळोवंका. इत्या म्हळ्यार तो गुरू म्हणटा यो चेडा हांव पळय अशी वागता न्ही तूं वागूं नाका, कितलो पळय त्रास जाता म्हाका, हें कशी वागूं नये हें तो बिचारो वागून शिकयता आमकां. हे प्रवृत्तीचे बोलणे बोलिले रक्षाया कारणे. परंतु सद्गुरू पाय सेवणे या नाव पादसेवन. हें सगळें आत्ता थाय सगळें उलयलें तुमकां शाब्दीक कळ्ळें आसतलें. जाल्यार प्रत्यक्ष कळका जाल्यार कल करका तरी सद्गुरू पांयां सेव करा ती, तांणी सांगिल्ली तशी वाग्गा ती.
सेवा म्हळ्यार तांगेल कार्यांत मदत करची. पयलीं लास्ट टायम हांवें एक उपाय सांगिल्लो की आमगेलें आशिल्लें तितलें धन घेवन वचूंक कशें जाता म्हण एकल्यान विचारलें. शेवटी हांव सांगिल्लें. तर तांणी सांगलें वी एक्सचेंज मनी. तशी तुमकां देवान दिल्लें जें कांय आसा दॅट इज तुमगेलें धन तें. काया वाचा मन हें सगळें बक्षीस देवान फुकट दिल्लें. ताजो वापर करात आनी तें एक्सचेंज करून समाधान मेळयात. तें एक्सचेंज कशें करचें तरी वापरचें, लुट्टोवचें. कलेक्शन म्हणून कलेक्ट करता बसना. कोण गरजू आसा ती तांकां काण दिवचें. मात्या वेळ वज्जे कमी जाता. नाजाल्यार कळ जाता न्हिदतना सुद्दां हो विचार येता फाय म्हजे नंतर हें कोण सांबाळटलें. ती काळजी कल्याक. थोडे आपणा पुरते जरूर दवरका. संवसार आसा, प्रपंच आसा, आज ही फाई आनीक एक वर्स थाई जाल्यार ताज्याक पलीकडे हें करता बसचें ना. तर तेमीत कल जाता आमकां जें कांय मेळटा समाधान जें मेळटा तें बच्चीत करता. ताजी अपेक्षा दवरचना. आमकां कोणें पूण एप्रिशिएट करता हें करता म्हळ्यार ताका गळती लागता. एक फावट हांवें तें मातशी विणलेली बॅग येताली ती घेवन हांव भाजी हाडूंक वचूंली. जाल्यार वटाण मात्र आशिल्लें. तर वटाण घेतलें. आतां ताका ते वट्टशे आसतात न्ही. तर तो भाजीवालो सांगता मॅडम जितना वटाणा बचेगा ना उसकी भाजी करना. बाकी पळोवन वता ती. तशें जाता. तर पादसेवन चौथी भक्ती पावन करीतसे त्रिजगती. जये करिता सायोज्य मुक्ती साधकास होय. म्हणून थोराहून थोर चौथे भक्तीचा निर्धार. जये करिता पैल पार बहुत प्राणी पावती. इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे पादसेवन भक्ती निरूपण नाम समास चतुर्थ. श्रीराम. आज हांगा आमी राबया कित्याक म्हळ्यार 1:15 जालो. मुखावेल भक्ती आसा ती अर्चन भक्ती. पूज कशी करता भोग आमचा मानस पुजा, प्रत्यक्ष पुजा, कल्ल्याची पूजा करता. पूज म्हळ्यार कसलें, पुजेच भाव म्हळ्यार कसलें तें पुराय तातूंत दिल्या. ताजे खातीर एक हें आमी हांगा चाजी राबया आनी हें जें विवेचन पुष्प आसा जशी जाल तशी पादसेवन भक्तीचे आमकां चान्स मेळ्ळा खरें म्हळ्यार तें आमी करया. समाजाचें कार्य करया. आतां आमकां मस्त संदी मेळ्ळ्या ती लोकांक उपयोगा पडचें. तन मन धन काया वाचा मने सगळें करून तें कोरून आमी मुखावेल आमगेले करन्सी बट्टू करता बसून आनी तें कसले अपेक्षा करनासतना सहज आनी तीच पादसेवन भक्ती आनी गुरूंक गेले प्रती आमगेली निश्ठा तशीच कायम वरो म्हळ्या खातीर उदारा जगदाधारा उदारा जगदाधारा देई मजा असावर. गुरुल्या मागणी मागया आमी. स्वस्वरूपानुसंधानी रमो चित्त निरंतर. सगळी काया वाचा मनान सेवा करची आनी रात्री न्हिदोंच वेळार ही मागणी मागची. काम क्रोधादिका थारा मिळोन च मदंतरी. अखंडित वसो मूर्ती तुझी श्रीहरी साजिरी. शरीरी ही घरीदारी स्त्री पुत्रादि परिग्रही. अनासक्त असो चित्त आसक्त त्वदनुग्रही. उदारा जगदाधारा नको धन नको मान नको लौकिक आगळा. सोडवी हा परी माझा मोह पाशातुनी गळा. नको भोग नको त्याग नको विद्या नको कला. फक्त कलदी अवीट पद पद्मांची तुगल चरणांची अमला भक्ती दे मला. नर नारी हरी रूप दिसो बाहेर अंतरी. राम कृष्ण हरी मंत्र उच्चारो मम वैखरी. उदारा जगदाधारा. शेवटचे मी माझे मावळी सर्व तू तुझे उगवी आता. मी माझे मावळी
जगन्नाथा मी तू पण जगन्नाथा हो एकची तत्वता देव भक्त असे द्वैत अद्वैतन खंडिता दाखवी देव देवेशा प्रार्थना ही तुला आता उदारा जगदाधारा उदारा जगदाधारा देई मज सावर स्वस्वरूपानुसंधान रमो चित्त निरंतर उदारा जगदाधारा जय जय रघुवीर समर्थ श्रीराम जानकी जीवन स्मरण जय जय राम. मंडळी, हा रामनवमी असं श्रीरामनवमी आणि रामदास जयंती आणि राम जयंती दोन्ही एकू दिवस एक टायम आरी श्रीरामागलो आणि हांगा जन्म जालेलो. तरी आतां आमी कले फायच कले प्रोग्रामाची नक्की कर न्ही जाल्यार आमगेले कॅसेट्साची यूट्यूब फाय रिलीज करुया मनान तसं देवान साध्य केल्यार जातलें. तरीके मल्ल्या आशिल्ले थोडे रामकथेचे कॅसेट्स सज्जनगडा वेले रामदासींनी केलेले कीर्तन ताजे एक दोन हांव ग्रुपार घालतां. ती तुमी आयकया ती आनी ताजें चिंतन मनन करा ती राम जन्माचें. जय जय रघुवीर समर्थ. आथाय विवेचन पुष्प श्री रामागले आनी श्री समर्थांगल चरणांचेर एक रूप ते आशिल्ली ती एक पुष्प आशिल्ली तरी दोग जाणांक पावता ते आमी सगळ्यांनी मेळ अर्पण करुया. नमस्कार श्रोते.